तुमकां सगळ्यांक येवकार. हालीं गोंयांत एक वॉर चल्ला नाजाल्यार एक आवाज जाता तो म्हटल्यार गोंयचे जे ट्युरिस्ट प्लेसीस आसा स्पेशली बीचीस, ह्या बिचीसांचेर जी इलिगलिटीज जाता ते आमी कंटिन्युअस फोटोज व्हिडिओज काडून मिनिस्टराक धाडीत आसा, डायरेक्टराक धाडीत आसा, तांकां ट्वीट करता, सोशल मिडिया यूज करता आनी तेंच्या नजरेक हाडीत आसा आनी तेच्या वयल्यान एक बारीक बारीक एक्शन तेंचेर जाता आनी हो प्रोसेस आतां कंटिन्युअस लास्ट एक म्हयनो जालो आमी चालूच दवरला. एक आमी टुरिझम मिनिस्टराक सांगलेलें, तेणी सांगलेलें की तुमकां जर इलिगलिटी दिसता तुमी तें दाखोवचें म्हणून, स्पेशली रेव्होल्युशनरी गोन्साक सांगलेलें. सो आमी कंटिन्युअस आमच्या सायडीच्यान दाखयत आसा. पूण काल एक शॉकिंग स्टेटमेंट आमकां आयकपाक येयलो जेन्ना प्रेसान रोहन खंवटेक विचारलें की हे जे टुरिझम इंडस्ट्रीन जे आयज इलिगलिटी जाता स्पेशली ऑन द बीचीस ते कंट्रोल कित्याक जायना, जाल्यार तेणी सांगलें की पुलीस फोर्स जो आसा तो कमी पडटा म्हणून आनी ताका लागून तेणी डीजीपी कडेन मिटींग घेतलेली आनी पुलिसांकूय कितें तरी रेस्ट्रिक्शन्स आसा म्हणून तेणी हें म्हटलें भितर की जर पुलीस आपले वेस्टेड इंट्रस्ट जो आसा तो जर पुलिसान दवरलो जाल्यार टुरिझम इंडस्ट्री काबार जातली. हेचो मिनींग कितें हें आमकांय कळूंक ना. आतां तो वेस्टेड इंट्रस्ट कितें? जेन्ना ताका विचारलें प्रेसान की पुलीस फोर्स आयज कमी पडटा जाल्यार कित्याक जाता, तो सांगता तो आपणाक विचारूं नाका म्हणटा तो कन्सर्न मिनिस्टराक विचार म्हणजे चीफ मिनिस्टर. आयज बीजेपी गव्हर्नमेंट स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली सांगता, बीजेपी गव्हर्नमेंट आपले एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1 म्हणून सांगता, भारत देशांतली नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा, पूण हांगा तेंच्याच मिनिस्टरांक खबर ना की आयज ते गोंयांत पुलीस फोर्स कितलो आसा, कितलो तांकां जाय आनी तेंचें काम कितें आनी ते खंय खंय खंयच्या पोजिशनाचेर खंयच्या जाग्यांचेर ते तेंचेर पोजिशनींग जाल्लें आहा. आनी इतलें आसतना रोहन खंवटे डायरेक्ट ब्लेम हो पुलिसांचेर घालता, म्हटल्यार आपल्या डिपार्टमेंटाची चूक तो करिना, आपल्या डायरेक्टराची चूक तो करिना. आनी तेच्या डायरेक्टरान गेल्या म्हयन्याच्या ऑक्टोबराच्या 31 तारखेर ही ऑर्डर काडलेली. निखिल देसाय जो कितली वर्सां जाली टुरिझम डिपार्टमेंटाचो तो डायरेक्टर आसा, आयज इतली वर्सां जावन सुद्धा आयज तेका टुरिझम इंडस्ट्रीन जे इलिगलिटी जाता ते कंट्रोल करपाक तेच्या कडेन शक्य जायना. जर एका मनशा कडेन एका डायरेक्टरा कडेन जर ही इंडस्ट्री सांबाळना, हे जर टुरिझमान जे इलिगलिटी चलता ते जर कंट्रोल जायना जाल्यार तेका त्या पोजिशनार इतली वर्सां दवरला तरी कित्याक? आतां हितून कोणाचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा तो आमी रोहन खंवटेक विचारता. तेच निखिल देसाय त्याच पोजिशनार इतली वर्सां दवरून कोणाचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा हे रोहन खंवटेन आमकां सांगचें. हे तुमी 31 तारखेर ऑक्टोबरान तुमी ऑर्डर काडटा, भितर हॉकर्स जावं, टाउटिंग जावं, नाजाल्यार भितर इलिगल एक्टिविटीज जावं, कुकिंग जावं, हे सगळे गजाली तुमी घालतात आनी 5000 रुपयाची फायन म्हणून घालतात आनी 188 सेक्शन लावचें म्हणून सांगतात. आतां ही तुमी ऑर्डर काडली, ही आतां कित्याक काडली, कोणाक फटोवपाक काडली, काय एक आय वॉश आसलें की रेव्होल्युशनरी गोन्स परतो परतो बोवाळ मारता, तुमच्या कडेन हे इश्यूज पावयता, आवाज काडटा, प्रेसा फुड्यान दवरता म्हणून तुमकां भंय दिसलें म्हणून निखिल देसायनी ऑर्डर काडल्या काय? कित्याक हे टुरिझम डिपार्टमेंटाचो एक कायदो आसा. ह्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचो द गोवा टुरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स एक्ट 2001 हो एक कायदो आसा. ह्या कायद्यान 6 नंबराचेर कंपल्सरी तेंच्यांनी एक सिंपल बरयल्लें आसा, जे ह्या ऑर्डरीन तेंच्यांनी बरयला ते मॅक्सिमम गजाली जे इलिगलिटीज आसा ते हांगा बरयल्ले आसा. ह्याच कायद्यानुसार तांकां 5000 रुपया फायन दिवपाची म्हणून हांगा बरयल्लें आसा. हे सगळें आसतना तुम्ही फक्त मातशे 4-5 लायनी भितर ऍड केले, फक्त टाउटिंग बिटिंग हे ऍड केले, इलिगलिटी घुसन कितें ऍड केले आनी ऑर्डर काडली. बरी ऑर्डर काडली. आतां ही जेन्ना तुम्ही ऑर्डर काडटा तेन्ना तो पुलीस स्टाफ थंय आसा काय ना, बिचाचेर मॉनिटरिंग जाता काय ना, सीएमा कडेन तुम्ही मिटींग घेतलेली, तुम्ही डीजीपी कडेन मिटींग घेतलेली, त्या बेश्टीच अशी ऑर्डर काडली आय वॉश करपाक, लोकांक पिशान काडपाक, रोहन खंवटेक आपले क्रिटिसिजम जावपाक जायना. हो बॉल जो आसा आयज जर तो ब्लेम तेका पडटा, तो ब्लेम खंय तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर वचपाचो, होम मिनिस्ट्रीचेर वचपाचो, नाल्यार आनी सीएमाचेर वचपाचो म्हणून ही गेम चल्ल्या काय? जर निखिल देसाय कडेन हे जायनासलें, जर तेंच्यांनी प्रॉपर प्लॅन करून जर
त्यांच्यानी प्रॉपर प्लॅनिंग करून नासलेली ऑर्डर त्यांच्यानी काढली कित्याक जेन्ना एक्झिस्टिंग कायदो आसलो. आता हे सगळे जाले असताना हांव रोहन खंवटेक दाखोवपाक सोदता सिंपल गजाल. आयज आमी पणजेच्यान आतांच येताले दनपारां हांगा इल्लीगल हॉकर्स पणजे चर्चे कडेन अजून मेरेन कितें कितें विकता. आयच्या दिसाचे फोटो आयज जीपीएस आसा पळय पेंजीचो तेजो लास्ट टायम लॉजिट्यूड टायम बी सगळें आसा. ए टू झेड गजाली हांगा ही बायलां आसा ही स्पेशली लमाणी जी आसा पळय ती लमाणे आयज टुरिझम जे आसा पळय लमाण्याच्या हातीन दिल्लें आहा. एका आतां पयलीं मायकल लोबो प्रमोट करी आतां तेका रोहन खंवटे प्रमोट करता. आता ही लमाणी वोट बँक घेवन परवरी येयला काय हो आमकां प्रश्न पडला. पणजे स्मार्ट सिटीन जर तुमकां तुमचे मिनिस्टर तुमचे ऑफिसर्स पुलीस डिपार्टमेंट सगळे हांगले कंटिन्युअस वयता थंयसर ट्रॅफिक पुलीस 24 वरां उबो आसता जाल्यार तुमकां हे इलिगलिटी दिसना. जर तुमी हे बारीकांतले बारीक पणजे जर तुमी क्लीन करपाक शकना जाल्यार तुमी व्हडले व्हडले गजाली हे ऑर्डर निखील देसाईन काडपाची फ्रेमींग घालपाचें ती फ्रेम व्हरपाचें आनी आपल्या घरांत दवरपाचें. आनी जर जाय जाल्यार ही जी ऑर्डर आसा तिका बरी फ्रेम करता ती फ्रेम रोज निखील देसाईक दिता तेका सांगता ही व्हरून घरा लाय म्हणून. कित्याक हे सगळे युजलेस बेसलेस आनी नॉनसेन्स गजाली आयज गोंयांत चलता. एकूच इंडस्ट्री आमची जी सर्वायव जाल्या ती म्हटल्यार सद्या टुरिझम इंडस्ट्री म्हणटाले. मायनिंग काबार केली आतां ऑप्शन जातले म्हणले जातले कितें तें देवाक खबर तें केन्ना जातलें खबर ना. एग्रीकल्चर टोटल काबार करून उडयल्यात तुमी इंडस्ट्रीज टोटल काबार करून उडयल्यात तुमी आनी आतां एकूच इंडस्ट्री आसा पळय तीय तुमी काबार करपाक सोदता. रोहन खंवटे नाजाल्यार डिपार्टमेंट बीजेपी गव्हर्नमेंट सदांच म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोन्स फक्त अटॅक करता तेंका हे नाका ते नाका आमी तेंका सजेशन्स दिवपाक येता. रोहन खंवटेक हांव थोडे सजेशन्स दितलो आरजी कडल्यान तेका सजेशन्स दिता कित्याक स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जो आमचो मॅनिफेस्टो घातलो तो मॅनिफेस्टो तुमी ऑलमोस्ट कॉपी केला. थँक्यू म्हणटा तुमकां तेका लागून. आतां हे तुमकां जे सजेशन्स आमी दितले ते तुमी कॉपी करचे कित्याक तुमच्या कडेन स्वता कडेन तितली बुद्धी ना तितले तुमच्या कडेन कॅपेबिलिटी ना प्लॅन करपाक लागून. तेका लागून निखील देसाई असलो इनएफिशियंट इनकेपेबल डायरेक्टर थंय बसयल्लो आसा जेणी टुरिझम इंडस्ट्रीची आनी ह्या टुरिझमाची टोटल गोंयचे गोंयांत वाट लायली आसा. सिंपल गजाल ह्यो टुरिझम डिपार्टमेंटाचो बजेट ह्या वर्सा हो बजेट प्रेझेंट जालो. टोटल बजेट आसा भितर 247 करोड 247 करोड ह्या टुरिझम इंडस्ट्री एका वर्साक येता. सो 5 वर्सांनी कितलो तुमी इमेजिन करा. मोर दॅन 1000 करोड 1200 करोड हे 5 वर्सांक टुरिझम इंडस्ट्री येता. आता हे 248 करोडांतले टुरिझम इंडस्ट्री भायर भोंवपाक लागून तुमकां शॉक जातलो सगळें. इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयांत देंवत आसा. तुमी पळयता गोंयच्या बिचाचेर नाजाल्यार गोंयांत इंटरनॅशनल टुरिस्ट तो दिसान दीस कमी जायत आसा. तेजी रिजनां भरपूर आसा. तेजेर उलोवपाक गेल्यार 4 दीस तरी 4 दीस सुद्दां पावपाचे ना. ह्या हेतून तेंच्यांनी पार्टिसिपेशन इन इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्केट्स हेका लागून तेंच्यांनी 12 करोड दवरला. 12 करोड्स एका वर्साक इंटरनॅशनल मार्केटान गोंयचे टुरिझम प्रमोट करपाक ह्या सरकारान 12 करोड दवरला. भितरले 10 करोड फक्त एडव्हर्टिजमेंट एंड पब्लिसिटी म्हणटात ते 10 करोड एडव्हर्टिजमेंट एंड पब्लिसिटी. रोहन खंवटे काय कित्याक दाखयता की तो एक एज्युकेटेड मिनिस्टर आसा तो शिकता तसलो मिनिस्टर आसा. सो तेका सांगता हे जे तुमी 12 करोड दवरला एक वर्स हे 12 करोड जे आसा ते इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन आनी मार्केटान वचपाचे तुमी बंद करा. एकूच वर्स ह्या 12 करोडांचे तुमी गोंयच्या सगळ्या टुरिझम प्लेसीसाचेर स्पेशली बीचीस तेचेर तुमी सीसीटीव्हीज लाया. ह्या 12 करोडाचे हाय डेफिनेशन वॉटरप्रूफ सगळे सीजन आमचे जे सॅलिनिटी हे वेअर करतात असले बऱ्या क्वॉलिटीचे तुमी कॅमेराज लाया. कित्याक तूं म्हणटा पुलीस ना म्हणून. सो तुका पयले सजेशन हे 12 करोड तुज्या मिनिस्टरांक हेका तेका खंय धाडू नाका. इंटरनॅशनल टुरिस्ट मागीर हाडया. पयली गोंयांत जे टुरिस्ट ऑलरेडी आसा जाल्यार गोंयचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो पयली सारको करया. सो 12 करोडाचो पयली म्हणल्यार तुमी सगळ्याक सीसीटीव्ही फीड करपाचे आनी कंट्रोल रूम्स सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम सेटअप करपाचे. आता तुम्ही म्हणटा पुलीस कमी आसा. पुलीस कमी आसा जाल्यार इतली तरी तुमकां तकली जाय आसली की सीसीटीव्ही जर आमी लायले जाल्यार थंयच्यान मॉनिटर करून टार्गेट करून खंयच्या जाग्याचेर इलिगल एक्टिविटी चलता खंयसर हॉकर भोंवता खंय इलिगल जाता हे पळोवन तुमकां टार्गेटेड पुलीस स्टाफ व्हरून तुमकां ती एक्शन घेवपाक मेळटली.
आता त्या पुलिसांक आख्खे बीच भर फ्रॉम बागा टू सिकेरी तांकां कंटिन्युअस राउंड मारचे पडटा, तांकां भोंवचे पडटा, कोण मेळटा कोण मेळना पळटा, सगळे गजाली चलता बिकॉज देर आर नो सीसीटीव्ही. सो पहिले सजेशन सीसीटीव्ही करा. पुलिस स्टाफ जे कमी आसा ते कमी स्टाफान हांगा काम करतले. मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल येदी व्हडली टुरिझम इंडस्ट्री आसा पूण गोंयाक लागून स्पेशल पोलीस फोर्स जो टुरिझम इंडस्ट्रीक डेडिकेटेड आसा तसो फोर्स ना. आयज तुम्ही पिंक फोर्स काढलो तसोच आम्ही सजेस्ट करता डीजीपी कडे उलोवन होम मिनिस्टरा कडे उलोवन रोहन खंवटेन स्पेशल एक फोर्स मागपाचो, पुलिस फोर्स मागपाचो जो डेडिकेटेडली फक्त टुरिझम प्लेसीसाचेरूच एक्टिवेट आसतलो. तेंची ड्युटी फक्त टुरिझम प्लेसीचेरूच आसतली. हो दुसरे सजेशन. तिसरे सजेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट जशे रोड सेफ्टी कमिटी तेंच्यांनी काढल्या, रोड सेफ्टीची मीटिंग जाली डायरेक्टर सगळ्या डिपार्टमेंटाचे हेडांक घेवन कलेक्टरांक घेवन तेंच्यांनी रोड सेफ्टी कमिटी काढली आनी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती कडल्यान सगळ्या पंचायतीक एक सर्क्युलर गेले की तेंच्यांनी प्रत्येक पंचायतीन रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट कमिटी काडची आनी ती ऑलरेडी काडपाक चालू जाल्ली आसा. एक बरी गजाल. आमी तशेंच मागता तिसरो पॉइंट की रोहन खंवटेन डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन वचपाचे आणि जितले टुरिझम प्लेसीस आमचे आसा जेंका पंचायत एरिया लागता ते सगळ्या पंचायतींक कंपल्सरी तेंच्यांनी टुरिस्ट प्लेसीस मॉनिटरिंग कमिटी प्रत्येक पंचायतीन काडपाची सो दॅट ते गांवचे लोक जे आसा ते वांटेकार जातले आणि आपल्या गांवचे टुरिझम कशे बरे करतले हेचेर ते लक्ष दितले. कित्याक तुमच्याकडे गव्हर्नमेंट स्टाफ कमी आसा म्हणून तुम्ही सदां आमकां एक्सक्यूज दीस रावता. सो हे तिसरें पॉइंट. चौथे हेतून तुम्ही हे जेन्ना तुम्ही करतले तेन्ना एका रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आणि गायडलाइन्स तुम्ही फ्रेम करपाक जाय. ह्या सरकारान एक बोर्ड स्थापन केला तो तुमकां दाखयता. एक गोवा टुरिझम बोर्ड म्हणून तेंच्यांनी केला. तेची मिटिंग्सूय जाल्ली आसा. ह्या गोवा टुरिझम बोर्डाक तेंच्यांनी एक फंड एलोकेट केल्लो आसा अराउंड 2.5 करोड. ह्या बोर्डाच्या थ्रू तुम्ही गायडलाइन्स ते फ्रेमवर्क करपाचे आणि ते गायडलाइन्स ते सगळ्या कमिटीक दिवपाचे सो दॅट इलिगल एक्टिविटीज आसा जे कितें न्यूजन्स जाता ते खंय ना खंय तरी कमी जातले. हो आमचो चौथो पॉइंट आसा. आणि हेचे कोंकणी आणि इंग्लिश दोनूय कॉपीज प्रत्येक पंचायती कडेन तुम्ही पावोवपाचे आणि त्या कमिटीची तुम्ही मीटिंग घेवची. मागीर नेक्स्ट पॉइंट 24 वरां हेल्पलायन आणि एक ऍप टुरिझम प्लेसीस विजील ऍप हो कंपल्सरी रोहन खंवटेन काडचो. रोहन खंवटे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे व्हडले गजाली करता, आयटी बाबाचे गजाली करता, जॉब क्रिएशनाचे गजाली करता, इन्फॉर्मेशन आणि आमची जी टेक्नॉलॉजी आसा ती खंय ना खंय तरी गोंयांत यूज करतो म्हणून तो गजाली करता. रोहन खंवटे एक सिंपल गजाल सांगता, तूं व्हडले आयटी बाबाचे हेचे गजाली सोडून दी सध्या 1-2 म्हयन्या खातीर. पयली म्हटल्यार टुरिस्ट प्लेसीस विजील ऍप तयार कर सो दॅट बिचाचेर नाजाल्यार टुरिस्ट प्लेसीचेर जर कितें इलिगल एक्टिविटी जाता, न्यूजन्स जाता जाल्यार ते रिपोर्ट करपाक लागून लोकांक एक ऍप जाय आणि एक हेल्पलायन नंबर जाय जो कंटिन्युअस 24 वरां लोकां खातीर अवेलेबल आसतलो. हे आमचे सगळे सजेशन्स आसा तेका. मागीर आमचे टुरिस्ट म्हणटा तो कमी दिसान दीस जायत आसा. दिसान दीस जेन्ना आमचे टुरिस्ट कमी जाता हेका भरपूर रिजन आसा. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आमची यूज जायना. तुका एक शॉकिंग गजाल सांगता, ह्याच बजेटान ह्याच सरकाराच्या बजेटान एक लायन आसा प्रमोशनल ऑफ टुरिझम थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी आणि तेका बजेट कितलो एलोकेट केला तुम्ही शॉक जातले. आमचे आयज डिजिटल इंडिया म्हणून येदे व्हडल्या लेवलाचेर बोवाळ चलता. रोहन खंवटे आयटीच्या नांवान व्हडली भाशणां करता पूण तेका बजेट एलोकेट केला 0 रुपीज. 0 रुपीज. इट वॉज शॉकिंग. टुरिझम इंडस्ट्री आमची इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी आयज यूज करिना हे हांगा प्रूव जाल्ले. नेक्स्ट आनी एक गजाल जर तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार ह्याच सरकारान गोंयचे टुरिझम वाडोवपाचे गजाली सांगता. असिस्टंट टू गोवन हेरिटेज हाऊस टुरिझम तेका कितले रुपया जोडला 5 लाख रुपया. फक्त 5 लाख रुपया. म्हणजे भितर एक टॉयलेट सुद्धा बांदपाक जाय, रिपेअर करपाक जाय ते पावपाचें ना. सो ह्या रितीन ही टुरिझम इंडस्ट्री हांगा चलता. बीच सेफ्टी मॅनेजमेंटाक हांगा शॉकिंग 48 क्रोज आसा. 48 क्रोज बीच सेफ्टी आसा. बीच सेफ्टी आसा विदाउट सीसीटीव्ही, विदाउट पोलीस प्रोटेक्शन फोर्स थंय, विदाउट मॅन पॉवर थंयसर हे बीच प्रोटेक्शन कसलो करता. जाल्यार हे सगळे गजाली रोहन खंवटेन पोवचे. रोहन खंवटेन
जो डायरेक्टर आसा निखिल देसाय त्याच्याकडे वचचे त्याला विचारचे प्रायव्हेटली कॅबिनात की बाबा तुझ्याकडे हे जाता काय ना कित्याक कितली वर्सां त्याच्याकडे जाग ना फक्त तो एक्सक्यूज दीत आसा लोक मिनिस्टरांक गाळयो मारता लोक चीफ मिनिस्टरांक गाळयो मारता लोक सरकाराक गाळयो मारता पूण हो जो डायरेक्टर बसला टुरिझम इंडस्ट्रीचे इतली वर्सां डायरेक्टर म्हणून आसला जेणी गोंयची पार्ट घातल्या गोंयच्या टुरिझमाची पार्ट घातल्या तेका कोण काय जाप विचारना निखिल देसाय सांगपाक सोदता ह्या फुडें आमी तुज्या फाटल्यान लागतले तुका आमच्या कडेन मेमोरेंडम वयतले ही सगळी सजेशन्स ड्राफ्टिंग करून आमी तुमच्या कडेन पावयतले रोहन खंवटे कडेन पावतली निखिल देसाय कडेन पावतली तेंच्यांनी हे कंपल्सरी तेचे फॉलो अप करपाक जाय हे तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाक जाय जर आमचे गोंयचे टुरिझम वाडपाक जाय म्हणून निखिल देसाय रिस्पॉन्सिबल की रोहन खंवटे रिस्पॉन्सिबल दोघूय जण रिस्पॉन्सिबल आसा तेच आतां तो जेन्ना रोहन खंवटे म्हणटा की पुलिसांचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा तसो आमी तेका विचारता की निखिल देसाय थंय त्या पोजिशनार इतली वर्सां करून कोणाचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा जर एक डायरेक्टर आपले ड्युटी जर सारकी करपाक शकना हे जे ऑर्डरी काडटा तेचे फॉलो अप जर इम्प्लिमेंटेशन जर एक्झिक्युशन सारके करपाक शकना जाल्यार तेका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल निखिल देसाय आसा सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जर ऑन तेजो हायर अप जर कोण आसा जाल्यार तो रोहन खंवटे आसा मिनिंग दोगूय जाण रिस्पॉन्सिबल आसा बट डायरेक्टर चड रिस्पॉन्सिबल आहा कित्याक तेका ह्या सेक्टरान कंटिन्युअस कितलीशीच वर्सां एक्सपिरियन्स आसा आनी तो एक्सपिरियन्स तो हांगा युटिलायज करिना नाजाल्यार तो इनकेपेबल आसा आमी तरी म्हणटा इनकेपेबल इनएफिशियंट डायरेक्टर ऑफिसर डिपार्टमेंटान आतां एक्शन घेवपाक चालू केल्या न्हू टाउट्स आसा पणजी कॅसिनो कडेन जे टाउट्स आसा पळय तांकां ते हे करता एक दोन दीस एक्शन जाता आमी सद्दां आमी जर म्हाजे जर तुमी रोहन खंवटेचेर जर ट्वीट पळयतना जाल्यार निखिल देसाय जर मॅसेजी पळयत जाल्यार तुमी चिंतताले की कितें एवरी सिंगल डे आमी तांकां विथ लोकेशन हे कशे फोटो मारला तशे विथ लोकेशन विथ टायमींग तांकां व्हिडिओज आनी फोटो धाडटा पूण तेजेर एक्शन जायना म्हणजे एवरी डे जर हे मायग्रंट येवन जर हांगा असली मस्ती करता जाल्यार हे हेंकां जर साडे कानांतली आनी हे विकता तांकां जर काडपाक शकना ड्रग्साचे कसले गजाली उलयता ते आयज ड्रग्स क्लीन करतले आनी कसले गजाली करतले टुरिझम इंडस्ट्री वाडयतले हे सगळी फकाणां जाल्ले गोंयची वाट दाखोवपाचो प्लॅन चल्ला सगळ्यांचो वेस्टेड इंट्रस्ट भितर आसा आनी तो आसतलो जो मेरेन डायरेक्टर चेंज जायना जो मेरेन टुरिझम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जो मेरेन तो लॉ करपा हे करिना कॉम्पिटिशन करिना तो मेरेन काय जावपाचें म्हणून yesterday रोहन खंवटे said की 50% of tourism has been over because of illegal touts. Do you believe this? 100% इलिगल टाउट्स आसा भितर डिफरंट रिजन्स आसा भितर आमचे गोंयची सिनीक ब्युटी आसा जर तुमी आज विचारलो वागातोरूच वता जो बीच इतलो ब्युटिफूल आसा थंय सगळ्याक तुमी हिल कटिंग करून थंयसर सगळ्याचो कितें कितें बांदलेलें आसा प्रत्येक हेचेर वता तुमी रोड सारके ना थंयसर तुमी पळयत जाल्यार गार्बेज आसता गोरवां आसता आनी कितें आसता टाउट्स आसता हॉकर्स आसता हे सगळे गजाली आयज गोंयचें नांव पिड्ड्यार करीत आसा आनी टुरिझम इंडस्ट्री दिसान दीस देंवत आसा आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे सनबर्न सनबर्नाचे जेन्ना ताका विचारलें तो सांगता गोवन विलेज म्हणून करतले थंयसर गोंयच्या आर्टिस्टांक ते म्युजीक वाडय इडियम तसो ते डीजेस कोणाले तो वाजोवपाक दितले चारूय दिसले तो उपकार केल्ल्या भशेन आयज करता रोहन खंवटे इतलेंच सांगपाक सोदता की आयज तुमी गोवन विलेजच्या नांवार तुमच्या गोवा टुरिझमाच्या बॅनराचेर तुमी सनबर्न आयज प्रमोट करतात आमचो पयसो यूज करून तुमी सनबर्नाचे बॅनर थंय यूज प्रमोट करतात अजून तांकां परमिशन मेळोंकूच ना पूण एडवर्टायज चालू जाल्ली आहा हेचो मिनिंग की गोंयचो पयसो तुमी सनबर्नाचेर लायत आयज टुरिझम इंडस्ट्री कडेन स्वताचे एक फेस्टिवल करपाक लोकल आर्टिस्टांचे फेस्टिवल करपाक एक प्रत्येक जाण म्युजीक आयकपाक येता अशें गोंयांत ना आयज गोंयची इंडस्ट्री फक्त टुरिझम म्हणजे म्युजिकेचेरूच चलता अशी ना हांगा ऑथेंटीक टुरिस्ट येतात ज्या टुरिस्टांक गोंयची आमची कल्चर पळोवपाक जाय आमचें ट्रेडिशन पळोवपाक जाय आमचें फोक पळोवपाक जाय आमचें कुझीन एन्जॉय करपाक जाय आमची हॉस्पिटॅलिटी एन्जॉय करपाक जाय आमचे ब्युटिफूल विलेजीस पळोवपाक जाय सो तेका लागून रोहन खंवटेन एक 25 ते 31 तारीख मेरेन नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा दोन स्पेशल फेस्टिवल दवरची जेतून फक्त लोकल टुरिस्ट परफॉर्म करतले लोकल विलेजीस आसतले आनी थंयसर तुमी टुरिस्ट हाडपाक तुमी प्लॅन करा तुम्ही सनबर्न जे कोण प्रायव्हेट पार्टी करतात त्याचे बॅनर तुम्ही तुमच्या हेचेर घालतात फेसबुकाचेर घालतात आनी तुमच्या वेबसायटीचेर घालतात हे नाका जाल्ले गजाली म्हणजे हितून 100% निखिल देसायचो रोहन खंवटेचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा आमी सांगता हेचो मिनिंग इतलो की सनबर्ना कडेन हेचो दोगांचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा म्हणून गोंयच्या हेचेर सनबर्ना गोवन विलेजच्या नांवार सनबर्न प्रमोशन जाता म्हणजे सनबर्नाचें शुद्धीकरण करप चालू आनी काय ना या बीजेपी कडे ते वॉशिंग मशीन आहात तशें मिनिस्टरांक ते हे करतात आमदारांक ते शुद्धीकरण करतात तेच शुद्धीकरण प्रोसेस ते सनबर्नाक लागून तेंच्यांनी केलो सनबर्ना खातीर जे अनवर्ड इन्सिडेंट जाल्ले 2-3 फावटी जे ट्रक 7 जाल्लो आसा
तेजेर हो सणमान कितलो इम्पॉर्टंट गोंयचे कल्चर प्रमोट करता गोंयचे कल्चर जर हांवें पळोवपाक गेले जाल्यार सीएमाच्या भाशणांत सदांच आमी म्हणटा गोंयची संस्कृताय 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 हिंदुत्वाचे गजाली सांगता तो पोर्तुगीज काळांतली देवळां म्हणली ती परत बांदपाचे गजाली करता पूण तुमी पणजेच्यान तुमी दोनापावल वता तुमकां दिसता कितें लायटीच्या बोर्डाचेर कसले एडवर्टिजमेंट आहा तुमी पणजेच्यान तुमी ओल्ड गोवा वता त्या लायटीच्या खांब्यांचेर कसले एडवर्टिजमेंट आहा गोंयचे कदंब आहा तेचेर कसले एडवर्टिजमेंट आसा गुटखा आमचो कल्चर कॅसिनो आमचो कल्चर हे ड्रग्स हे गोंयांत जो पर्यंत बीजेपी गव्हर्मेंट आसा जसो गुजराताक आसा तसोच गोंयांत आसा ज्या ज्या जाग्यार बीजेपी गव्हर्मेंट आसा त्या त्या जाग्याचेर ड्रग्स हो आसा आनी आसतलो 50 लाखाचो 10 लाखाचो 15 लाखाचो 10,000चो गांजा भरून लोकांक किशान काडटात प्रत्येक गांवांत प्रत्येक स्कुलांत प्रत्येक कॉलेजींत प्रत्येक घरांत ड्रग्स पावलो आहा ही सिरियस गजाल आहा लोकांक ती सिरियस दिसना पूण जेन्ना आपलो भुरगो ड्रग्साक वयतलो जेन्ना एक फॅमिली मेंबर ड्रग्साक वयतलो जेन्ना क्लॅरिटी जातलो तेन्ना ते सिरियसनेस कळटलें आनी हे रॅपीड बेजीर जायत आसा आनी हे जायत रावतलें एवरी डे ड्रग्स केसीस जातात एवरी डे कोण तरी मरता कोण तरी हॉस्पिटलायज जाता पूण हेचें एक्शन ज्या रितीन जावपाक जाय ती जायना फक्त सिंगमगिरी चल्ल्या फक्त नांवांक येवन थंय कोण तरी बसतात आनी ज्ञान दितात ड्रग्साचें इम्प्लिमेंटेशन एक्झिक्युशन ऑफ द लॉ हे झिरो आसा गोंय काबार जाल्लें आसा आनी गोंय हे काबार करीत गेल्ले तुमकां शो मस्ट गो ऑन सनबर्नाक म्हणल्यार तो हो सनबर्न गरजेचो आसा काय म्हणून सनबर्न गरजेचो आसा अशें कांय ना डिफरंट फेस्टिवल्स आसतली डिफरंट फेस्टिवल ही गोंयांत जावपाकूच जाय आमी सनबर्नाक अपोज करिना पूण प्रत्येक गजालीक कायदो आसपाक जाय प्रत्येक गजालीक रुल्स आसपाक जाय प्रत्येक गजालीक लिमीट आसपाक जाय आनी जशें सनबर्न जर प्रमोट करता तशें आमचे गोंयचे हेरिटेजूय प्रमोट जावपाक जाय आमची गोंयची फुगडी जावपाक जाय मांड जावपाक जाय धालो जावपाक जाय आमचे बाकीचे कितलेशेच कल्चरल हे आसा आमचे म्युजिक्स आसतले नाजाल्यार आमचे हे आसतले म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट वाजता आसतली तें प्रमोशन खंयच आमकां दिसना आनी हेची व्हडली हॉटेल इंडस्ट्री आसा की खंयची 5 स्टार हॉटेलां आजून पर्यंत आमच्या गोंयच्या घुमट वादकांक व्हरून थंय घुमटां वाजोवंक तुमी घुमटांची आरत्यो करतात भुरग्यांक 5,000 रुपया प्रायज दिवपाक तुमी तांकां एक म्हयनो प्रॅक्टीस बाबडे करतात ते वाजयतात थंयसरूय तुमी सेटिंगां करतात पूण ह्याच भुरग्यांची कला सादर करपाक तेंचे एम्प्लॉयमेंट दिवपाक ह्या हॉटेलांत तुमी कितें रेस्ट्रिक्शन घालिना की प्रत्येक दिसा थंयसर तेंच्या इवनिंग जेन्ना तुमचो प्रोग्राम जाता त्या प्रोग्रामाक गोंयचो कल्चरल प्रोग्राम थंय जावपाक जाय थंय घुमटां वाजपाक जाय थंय फ्युजन म्युजीक वाजपाक जाय थंय धालो जावपाक जाय थंय फुगडी जावपाक जाय थंय मांड जावपाक जाय सगळे गजाली कित्याक जाय हे सगळे गजाली आसा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक लागून भरपूर आसा आमच्या कडल्यान ह्या सरकाराक फुडलीं 4 वर्सां कंटिन्युअस सजेशन वचत रावतली तांकां मेमोरेंडम वयतली कित्याक ह्या सरकारा कडेन इतली अक्कल ना अक्कल आसली जाल्यार ही 10 वर्सां पाड जावचें नासलें आमकां पळोवपाक जाय की आमी तरी तांकां कितें दिता तें फॉलो करता काय ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची ऑलरेडी ऑलमोस्ट कॉपी केल्ले आसा स्कील डेव्हलपमेंटाची कॉपी केल्ले आसा आमी मागता की हें तुमी कॉपी करा आमकां कांय प्रॉब्लम ना आमची जितली बुद्धी आसा ज्ञान आसा स्टडी आसा ती काडून आमी तुमच्या फुड्यान दवरता कित्याक तुमी सरकारान आसा आमकां आमच्या गोंयचें बरें जाल्लें देव बरें थँक्यू सरकार